भौशीक बांधकाम आणि पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान आज मंत्रिमंडळ मंत्रिपदाचो राजीनामा दिलो। ही रिक्त सुवात अलेक्स सिक्वेरा भरतलो, जो आज सांजवेळा 7 वरांचेर राजभवनात नवो मंत्रिमंडळ वांगडी म्हणून सोपूत घेतलो। पार्टीन निलेश काब्राल मंत्री हाका रिक्वेस्ट केली की पार्टी खातीर रेजिग्नेशन दिवचें। आज सकाळी हांव पर्सनली तेज्या कडेन उलयला आनी हांव पर्सनली उलयल्या उपरांत तेणी स्वताहून रेजिग्नेशन दिल्लें आसा। इट इज अ पार्टीज रिक्वेस्ट आमकां। आनी आज 7 वरांचेर बाब अलेक्स सिक्वेरा हाका कॅबिनेटांत घेता। 7 वरांचेर गव्हर्नर हाऊसाचेर ताचो शपथविधी आसा। त्या 7 वरांचेर सगळ्यांनी भाजपाच्या उच्च कमांडाच्या सुचोवण्या प्रमाण हो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। तांणी काब्रालाक दिल्ली आपोवण अलेक्स सिक्वेराक मंत्रिमंडळात हाडपा खातीर पद सोडपाक सांगले। 3 फावटी आमदार जाल्लो काब्राल हालींच पीडब्ल्यूडीत अभियंत्याची भरती करपाक संबंधित वादात घुस्पाला। गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोळेकार आणि ओमकार देशप्रभू।